एक 2-4 दिसांक सोदून हाडना ऑलरेडी डायरेक्शन गेलें. पुलीस कितें मुद्दम रावतालो तर मेळना म्हणटा न्ही मेळना म्हणजे 4 दिसांक कसं मेळटा प्रोटेक्ट ताका कोण करनाले पळय. एज फार एज मडगांव मुन्सिपालिटी आसा ताका कोण प्रोटेक्ट करना. आमकां पळय एक गोश्ट लक्षांत दवरात, ताका समज सर्विसीचो टर्मिनेट केलो जाल्यार अजून प्रश्न आमचो सुट्टा आसना. आमकां जाय ते पयशे न्ही. आतां पळय ताजे पयशे जे आसा पळय ताजे पळय प्रोविडंट फंडाचेर 3 लाख पसून ना अशें म्हाका कळ्ळें. हांवें जे सगळें पळय डिटेल्स घेतला. आतां जे सॅलरीचे हें तें सगळें धरलें जाल्यार कितले पयशे मेळटले? 14 लाख दिवपाचे आसा न्ही. आमकां मेन प्रश्न एक 2 म्हयने 1 म्हयनो 2 म्हयने डिले जाल्यार म्हणल्यार व्हडलें कांय हरकत ना. ताजी सर्वीस केन्नाय टर्मिनेट करपाक आमी रिक्वेस्ट करपाक जाता. सर्वीस टर्मिनेट करून आमची मुन्सिपालिटी 14 लाख रुपया येतले कांयच ना अशें जावपाक जाय. पयलीं पयशे रिकवर जावपाक जाय. बरें जितलो चड ते पळयतलो मागीर सगळें म्हणलें ताका विथ इंट्रस्ट फारीक करा आनी फारीक करूंक जाय. हांव आतां पळय 4-5 बँके म्हजे मना येता हांगा ताजे सॅलरींतल्यान डिडक्शन करचें म्हणून. एक बँकेक खंय ताणें 20 लाख लोन काडला, एक बँकेक ताणें 25 लाख लोन काडला, एक बँकेक 3 स्टाफूय आमची शिवाटी रावले कोणाक खबर ना. 4 काय 5 बँकांनी ताणें रीण काडला 20-20 लाख 25-25 लाख. आतां आमकां 14 लाख समज ताणें आमकां भरतलो जाल्यार आनी कोणाक 15 लाखां टोपी घालपाक जाय. अशी ती परिस्थिती आतां खंय मोजा खंय एस्पॉन्डिंग मोजा आमकां कांयच खबर ना. आमी 2 फावटी तेजी घराचेर नोटीस मारल्या. म्हजें इतलेंच आसा ताका टर्मिनेट करपाचो सर्विसी काडपाचो हें तें सगळें बरें आसा विचार करपाक प्रॉब्लेम ना. पूण कशें टर्मिनेट समज ताका फाल्यां गेलो रिकवरी मागीर ट्रेंड जातलो मुन्सिपालिटीचा. कोणी हांगा मुन्सिपालिटी टोपी घातलो वतलो आनी ते सगळ्यांक पसलेस जातले. पयशे पसपाक दिवपाचे ना. आतां काय सॅलरी खंय क्रेडीट जाता? सॅलरी म्हळ्यार कितें जाता ताजे कितें वॉटेवर डिटेल्स घेतले त्या हिशोबाने ताजे थोडे कितें ताजे प्रोविडंट फंडाक एक 3 लाख की 10,000 कितें तरी मेळटा. समथींग 3 लाख 15-20 हजार प्रोविडंट फंडाचे मेळटा. ना आतां अंडर सस्पेन्शन आसा न्ही. ना अंडर सस्पेन्शन म्हळ्यार पयलींचे सर्वीस आसा न्ही ताजी. ते प्रोविडंट फंड पयलींच जालो. ना प्रोविडंट फंडाचे पयशे ताजे पयलींचे आसा हय ते आसतले. डेट मंथली सॅलरीची विचारता. मंथली सॅलरी ते कोण सॅलरी म्हळ्यार जेन्ना सस्पेन्शन केल्लें वता तेन्ना हाफ डे कामां येवपाक हय सो ताका लागून हाफ डे तो फूल डे कामां येवपाक जाय. हाफ डे सॉरी फूल डे कामां येवपाक जाय. सस्पेन्शन 50 हाफ डेचो ताका पगार मेळटा. तो आतां पगार कामाक येना न्ही. पगार खंय क्रेडीट जाता बँकेन. सो क्रेडीट करना तुमी वचना झिरो पगार ताजो झिरो. तुमचे कडेन क्रेडीट दवरता तुमी तुमचे कडेन दवरता ताका दिनासता. ना ताजे एटेंडन्स आतां झिरो आहा न्ही. तो सस्पेन्शन करतकीर पसून ताणें कामां येवपाक जाय. कामां येतकीर आतां 50% म्हणजे 30,000 पगार जाल्यार ताका 15,000 पगार असो अशें सिस्टम ती. पूण तो कामाकूच येता न्ही. पगार ताजो झिरो पगार कांय वचना ताका.